मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली एम्सात शिफ्ट केल्या उपरांत गोंयांत राजकीय हालचालींक नेट धरला. बीजेपीच्या कोर ग्रुपान शेनवाराक कांय आमदार मंत्र्यांबरोबर बसका घेतल्यो. आयतारा बीजेपीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रामलाल, गोंय बीजेपीचे निरीक्षक BL संतोष, ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी विजय पुराणीक तिगूय गोंयांत पावले. आज फाल्यां बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांबरोबरच मित्र पक्ष आणि अपक्ष आमदारांबरोबर तांच्यो युतीचो फुडारी थारोवपाचेर बसका जातल्यो. गोवा का लीडरशिप चेंज होगा? गवर्नमेंट एजेंडा, ओनली ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा. सर, गोवा का लीडरशिप चेंज होगा? You have to come in Goa and you have to decide about the organization. routine no. There is any crisis of leadership in No, Goa. no crisis. So there is any situation, political situation happen that makes you to force to come to Goa. तो सिचुएशन का बात तो होता है, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडे के साथ में है. So you are going to have a meeting with the coalition partners and No गवर्नमेंटल एजेंडा, ओनली अलायंस पार्टनर्स को पार्टनर आएगा तो मिलेगा. प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणीची 29 सप्टेंबराक दक्षिण गोंयांत मिटींग जातली. सध्या तरी नेतृत्वात कांय बदल ना म्हूण खासदार प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार वेलेवर उलोवन दाखयता. मागीर मिटींग आसतलें तुमचें विथ कॉलिशन बी आसतले येतले बाकीचे विथ कॉलिशन पार्टनर NPP गोवा फॉरवर्ड आयजूच जातलें न्ही आसतले. आनी सर कितें डिस्कशन ऑन बेजिकली वॉट काय ना कित्याक बातमी जाल्ल्या हय सरकार मीन पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल आसा हय त्या संदर्भात ते स्थिर उरचें हय आनी कांय बाकीची विशया ते चर्चेक येतले. आनी पर्रीकारानूच मुख्यमंत्री रावचो. बीजेपीचे आमदार ताकीचे आसात. बीजेपीचो उपमुख्यमंत्री नेमूं येता. मात मोगो बीजेपीत विलीन करून फुडारी इम्पोर्ट करपाची गरज ना म्हूण आमदार काब्राल म्हणटा. कोण तरी आमचे मध्ये कोणतरी लिडर आमचे मध्ये करपाक जाय आनी ते चलोवपाक शकता. फाल्यां भाई येतरी ताका चीफ मिनिस्टर कोणाक घेता पळय मर्ज करता ताका देवपाचो हें जायना. म्हणजे हे पत्रकार भाव भयणी म्हजे आसा ताका सांगूंक सोदता, डोंट गो ऑन समबडीज इलनेस. ही इज आवर लिडर, ही विल ऑलवेज बी आवर लिडर. Nobody can replace him in Goa in the near future to come. But what is there that we should think in the interest of the party and in the interest of the people of the Goa. So we have to find a leader amongst ourselves and run the administration for the people of Goa. That is very simple. कोण आम्ही लिडर आहात, सगळे लिडर आमचे आमदार बरे 2 टाइम 10,000 हजारांनी सगळे लिडर आसा. आमचे मध्ये जर बीजेपी टेम्पररी, इट इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन. टेम्पररीली जर कोणाक तरी डेप्युटी CM केलो and he is made acting chief minister so that administration functions. I think this is the good solution which we will find. आयुष मंत्री खासदार श्रीपादाचें नांव अदीमदीं येता. तोय निरीक्षकांक मेळून गेलो. कितें ते सोमारा दनपार मेरेन थारतले म्हूण श्रीपाद भाऊ सांगता. हो विषय जो असा तो सगळ्याचे मत घेवं जाय न्ही फुडें कशा पद्दतीन वचप. विषय कितें विषय चार्ज खबर आहा हांवें सांगपाक जाय. चार्ज घे. आज सगळें काम चालू आसा न्ही. आतां पयलींच काही गोष्टी उलोवन तातूंत हें ना न्ही, व्यवस्थीतपणे चलतात. रिजल्ट तुमकां शिवाय आनी कोणाक सांगतले. पण नंतर ठरवणार ना, तुमची ठरवते ना बाबा. आता थोडंसं तुम्ही धीर धरा ना. फिलहाल उद्या सकाळी परत काय एक्झॅक्टली निर्णय घेताय. भाऊ उलयता एक आणि मायकल म्हणटा 8 दिसां भितर कितें तें सांगात. उसके लिए जो अरेंजमेंट करना है उसके लिए अमित जी शाह ने इनको भेजा है. वो सबका व्यू ले रहा है. डिसीजन विद इन द नेक्स्ट 1 वीक हो जाएगा. और डिसीजन व्हाट वो चेंज के बारे में मैं विद इन 1 वीक they will take on the present political situation. No, that depends on the high command and also on the core committee of BJP को. हमने बोला है पार्टी स्ट्रेंथन करने के लिए 2 रीजनल पार्टी है उनको मर्ज कर सकते हैं किसी भी एक पार्टी को. उसके ऊपर भी आप चर्चा करो अलायंस पार्टनर के साथ. मर्ज हुआ तो उसको CM का पोस्ट देना नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि CM उसको दे दो, हमको दे दो और किसको दे दो. सगळ्यांची 1-to-1 चल्ल्या. माझी झाली, मायकलाची झाली. आम्ही कितें आमचे कितें आहा तें आमी विदीन बीजेपी चार्ज दिवपाक पळय. हे तूं जे प्रश्न विचारता न्ही ते तांकांच विचारूं. आमी घेवन आमचो व्यू कितें तें दिला एंड पार्टी लिडरशीप व्यू कित्या बाबतींत विचारलो तुमकां? व्यू कित्या बाबतींत विचारलो? काहीच मला माहित नाही. मी जे काय बोललोय ते तुम्हाला आता सांगितलं की आम्ही जे काय आहे आमचे व्ह्यूज काय ते पार्टी लिडरशिपकडे पोहोचवलेलं आहे
ते त्याचे अनालिसिस करून ते निर्णय योग्य घेतील काय त्यांना regarding वाटतं what, काय. sir? But views on what, sir? Views on what? Views on Views what? regarding Each one has a view. on I can't disclose it on media. Each one has a view. विजयान गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांचे अलायन्स दाखयले. गोवा फॉरवर्डाचे तिगूय आमदार मंत्री अपक्ष रोहन गोविंद आणि गांवकारांक घेवन ऑब्झर्वरांक मेळूंक भितर. विजय म्हणटा अर्धे कच्चे उपाय नाकात, कितें तो कायमचो तोडगो काडात. गोवा फॉरवर्ड बीजेपीत विलीन करपाचें चल्लां म्हणूनय बोवाळ. हमारा कमिटमेंट था सर कि हम उनको सपोर्ट करें. अभी तक हमने सिंसियरली उनको सपोर्ट किया है, अभी भी आगे भी हम सपोर्ट करेंगे. और जो कुछ प्रस्ताव आएगा वो प्रस्ताव परमानेंट होना चाहिए, वो टेम्पररी या एडॉक नहीं होना चाहिए. Come here together. All 6 of us are together. So I think we come to hear the views of the observers who have come down from. And this merger thing and all that is whatever rumors are floating, all that has to be. See, are we are going to listen to them. Sir, are you ready to merge? All questions we talk to discuss with them. Is option open? Are you ready? See, let us not discuss hypothetical situation. लोकसभा इलेक्शनसाठी स्ट्रॅटेजाइज करायला ते आले आहे. आणखीन पॉलिटिकल सिच्युएशन काय आहे त्याच्यावर आमचा विचार झालेला आहे. एवढंच. विलीनीकरण काय चर्चा पॉलिटिकल सिच्युएशन असं कॉन्क्रीट काय परमनंट परमनंट सोल्युशनाचे आम्ही स्ट्रेस केला. जे कितें जाता तें परमनंट आसचें. एडॉकिजम आसचें न्ही. एडॉकिजम आसून कोणाकूच फायद्याचें न्ही. आणि बेसिकली एनडीएचे आमी घटक म्हणून लोकसभेच्या इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी ही एक इवॉल्व करपाकूय ते आयिल्ले आहा. ही स्ट्रॅटेजीचो एक भाग जाता की एडॉकिजम म्हणटा तें सरकाराचेर बरें रिफ्लेक्ट जायना हें आमी ताका सांगिल्लें आहा आनी ताचेर विचार जातलो. पूण अशें कांय क्लियर लोकसभा इलेक्शन कोणाच्या अंडर जातले लिडरशिपाच्या अंडर तें पळोवया मरे. लोकसभा इलेक्शन फाल्यां ना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान चान्स दिवपाची तयारी दाखयल्या उपरांत दिल्ली सावन हालचालींक नेट आयला. गोंयच्या कोर ग्रुपान शेनवारा कांय आमदार मंत्र्यांबरोबर मिटींग घेवन एकूण परिस्थितीचो अदमास घेतला. आतां केंद्रीय निरीक्षक आज फाल्यां बसकांचो रिपोर्ट दिल्ली मोदी शाहाक दितले. ते उपरांतूच कितें तें. मात विधानसभा विसर्जीत जावची ना. सरकार विधानसभेचो कार्यकाळ पुराय करतले म्हूण खंय ऑब्झर्वरांनी आमदारांक क्लियर केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.